5. Bukia bukin sonya kaya korunyata Wiswas korunyata Bapa mukareta Bukia bukin sonya kaya korunyata Wiswas korunyata Bapa mukareta बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणानो, आमच्या सगल्या कोरण्यांक एक परिमाण आसता. वायट कोत्तल्यांक वायट परिणाम आनी बरें कोत्ता त्या परिणामांक बरो परिणाम. क्रिस्तांवां कशी आमकां सगल्यांक एक देखीचे आनी प्रमाणीकपणाचे जिवीत जिवंक उलो आसा आनी आमच्या कोरण्याच्या परिणामाचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. आयचो आमचो विशय जावन आसा, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. स्वर्गार तर आमी थेवे एकठांय करतले जाल्यार ह्या संवसारांत बऱ्यो कोन्यो करूंक, पेल्याचो मोग करूंक, प्रमाणीकपणान जिवंक प्रयत्न करूंक फावो. असले देखीचे जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक बापाची खुशी आनी बोल ह्या मिसाचे बेटेन मागुया. बाबा बनिदो आयज साद्या काळाचो 23वो आयतार चेडू भुरग्यांक भेटयलेलो आयतार. आमी जाणा जायत्या जाणांक अदीक करून चेडू जल्माचेच आसता तेन्ना कांय फावटी ताका कुसव्यांत आसतनाच नाटक करता. थोड्यांक जल्माक येतच तांचे होक दुसरे माडयता. कांय फावटी असले चेडू आसतच चेड्या मदें आनी चेडवा मदें अंतर करता. आनी भाशेन जायते फावटी चेडू भुरगें कश्टावता. आयज चेडू भुरग्याक भेटयलेल्या आयताराक असली गोत संस्थेल्यांक तांचे पासत आमी मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जाता तेन्ना आमची पातकां उडकून घेवन आमी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, आमच्या पेल्या सगळें बरेंपण दाखोवंक आमकां कितल्योच संद्यो मेळटात, पूण आमी बोलतेंच करून तांकां अदिकूच त्रास दिवंक प्रयत्न करता. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, स्वर्गार तें एकठांय करूंक तूं आमकां उलो मारताय, पूण आमी संवसारी वस्तूंची आशा धरून तुका दुखयला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, जेन्ना आमचो भाव वो भयण चुकता तेन्ना ताका आमी सारकी ती वाट दाखोवचे बदलेक ताका तसोच सोडला. म्हाका कित्याक पडला असलें धोरण दवरलां. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर.
सोर परिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासत्यांचें जिवीत पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सुटीच्या राया सर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिरये तूं संवसाराचेर पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यार सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया सगळी आमची खासगी इथे सवा ह्या वेळार आमच्या मनांत हाडुया. देव आमकां धरुया. आयज आपलो दीस वाडदीस समारंभतल्या सगळ्यांना पासत मागया. लग्नाचो दीस पाळटल्या तांचेय पासत मागया. देव आमचे मोगळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकतात तितलेय फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. खोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकायना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो थारोक ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पोडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्यो शेळयो. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाक आनी ओरोन्यांत मासांक केल्ले तशें तुमची काळजां फातरावरी दारून करूं नाकात. जबाब. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप.
भावां भयणांनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समोर पाडली. पोदवार करूं न्हये, जिवेशी मारूं न्हये, चोरूं न्हये, खोटी आशा दवरूं न्हये आनी तेर हेर कसल्याय आज्ञा आसा जाल्यार हे एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो कोर. मोग पेल्याक कांयच वायट करिना म्हणटोच समोर सगळीं पाळून मोग. देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार उद्गार. Sol soles porak, sol sol. Sol soles porak, sol sol. Sol soles porak, sol soles porak. Sol soles porak, sol sol. देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवंक संवसार मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दयेन ताणें आमचे आदीन केला. Sol soles porak, sol sol. Sol soles porak, sol sol. Sol soles porak, sol soles porak. Sol soles porak, sol sol. Serve sportum cei soviasă, तुमचे सवे आसू. Mateva pormoni Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोय तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां वो तेगा गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेक पळय. सोबेक आयकना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान ये. वाकाने तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक दीस एका व्हडल्या हॉटेलांत एक जेवण आसलें आनी ह्या हॉटेलाचो मॅनेजर कांय आपले वस्तुंगी थोड्यांक आमंत्रण धाडटा आनी तातूंत एक रिटायर्ड टिचर तिका आमंत्रण आसता आनी ती त्या दिसा वेतच हें आमंत्रण स्विकारतच थंय गेल्या उपरांत जायते गेस्ट अशे इनवायट केल्ले आसले थंय हो हॉटेलाचो मॅनेजर थंय एक घडणी सांगता आनी तो म्हणटा, जेन्ना हांव इस्कॉलान आसलो तेन्ना
म्हज्या सांगाताक आनीक इश्ट आसले. सगळे मेळून आमी 12 जाण. आनी अशें आसतना एक दीस टिचरीक जी ताणें इनवायट केल्ली, ते टिचरीक हे भुरगे कॉपी मारतना सांपडले. कॉपी मारतना म्हणटच एकल्यान कॉपी मारलेली ती सगल्यांचो तोच आन्सर जालो म्हणटच रॉंग आन्सर जालो. आनी तेन्ना ते सांपडले. आनी तेन्ना म्हणटा तो टिचरीन आमकां आपयले, एकठांय आपयले आनी सांगलें की जें तुमी करतात तें म्हाका गमलें वो गमना हाचो व्हडलो अंतर ना, फरक ना. पूण तुका पळयना तेन्ना तूं तर सारकें करूंक सोदता तेन्ना, कोणूच तुका पळयना तेन्ना तूं सारकें करूंक सोदता तेन्ना, देव पळयता म्हणून वळखता तेन्ना की तुका देवाचो इनाम मेळटलो. हो संवसारी इनाम तूं पास जातलो, वो तुमी भुरगे पास जातले, वो फेल जातले तें हांगासर. पूण स्वर्गार तुमकां इनाम ह्या करण्या प्रमाणे मेळटलो. अशें सांगून हें लिसांव एके भाशेन ह्या 12 भुरग्यांक म्हणटा तो मॅनेजर आमकां सांगलें. आनी तेन्ना म्हणटा आयज तर सात्वीकपणान विथ ऑनेस्टी आपूण मॅनेजर जाले हॉटेलाचो. आपणाक दिसलें जें लिसांव हे टिचरीन आपणाक शिकयलेलें त्या दिसा तें अदीक मनांत उरलें. आनी हाका लागून म्हाका दिसलें म्हणटा तो आयज हे म्हजे टिचरीक, रिटायर्ड टिचरीक ह्या इनवायट केल्ल्या सगल्या गॅस्टां मदें आमंत्रण करूं. संवसारांत तुमी कितें बांदशात तितलें सरकार बांदलेलें जातलें, हे भाशेन आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. बाबडीनो, हे टिचरीन ह्या भुरग्या सवे वो ह्या दादल्या सवे आतां एक लिसांव तिणें शिकयलें तें आपली जबाबदारी ओळखून घेवन, ही जबाबदारी ओळखून घेवन जो कायदो पाळचो आसलो तो तिणें पाळलो. आयचें पयलें वचप आमकां सांगता इजकेल प्रवाद्याक एके भाशेन एक पारो करतल्याक वॉचमॅन हाका सोर करता. एक वॉचमॅन कितें करता, कसलेंय तर वायट येवचें आसा जाल्यार तो पयलोच दोनयांक गमयता, वो तो तयार आसता, वो तो दोनयांक शिडकायता. आनी तो तर आपलें काम करिना, शिडकायना जाल्यार ह्या वॉचमॅनाक वो पारो करतल्याक एके भाशेन खास्त फावो जाता. देव हेंच इसाकेल प्रवाद्याक म्हणटा, खोट्या मनशाक, नश्ट्या मनशाक तुका हांव शिडकावंक धाडटा म्हणटा. ही शिडकावणी तूं पाटयनाय जाल्यार ह्या नश्ट्या मनशाचो तूं गुन्यांवकार. खोट्या मनशाक तूं शिडकायनाय जाल्यार ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. हे भाशेन इजकेल प्रवाद्याक देव सांगता. दुसऱ्याय वाचपान बाबडीन आमकां मेळटा, कोणाचेंच रीण आमी घेवन आसूंक फावना, पूण आसूंक जाय तें रीण दुसऱ्याच्या मोगाचें. हे भाशेन भाग्यन पालू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय तूं कर. असली जबाबदारी भाग्यन पावलू रोमकारांक दाखयता. आनी शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयता आमचेर तुजो पेलो कितें आमचें कितेंय आड करता जाल्यार ताका शिडकावंक जाय म्हणटा. जेजू म्हणटा एकलो हे भाशेन एकलो शिडकावणी दियात, ना तर ताका फुडें एक कम्युनिटी वो समुदाय मदें वो दोग तेगा जाणांक घेवन आनी हे भाशेन शिडकावणी करूंक दिवंक दर एकल्याची जबाबदारी आमकां आसा म्हूण सांगता. बाबडीनो, जेजून अशें केलें, ताणें शिडकायलें आनी मनीस बदल्ले. आमी जाणा मातयो 2 वसुलदार आसलो, टॅक्स कलेक्टर आसलो, ताका ताणें शिडकायलो तो बरो जालो. जाकेवस असलोच 2 वसुलदार, तोय ताकाय जेजून शिडकायलो तो बरो जालो. दुसऱ्यांक शिडकावंक सांगूंक आमकां कायदो आसा. जे भाशेन हे टिचरीन ह्या भुरग्यांक शिडकायले, बावतिजमा वरवीं दर एकल्याक आमकां हो कायदो आसा. आमी चिंतचें न्हय फकत हांव बरो आसल्यार पुरो,
म्हाका दुसऱ्या सगळें जबाबदारी आसा हिवूय ओळखून घेवंक गरज. आनी हाका लागून कांय फावटी फावो त्या वेळार शिडकावणी दिवंक गरज. पूण थोडे फावटी आमची शिडकावणी कितलीय जाल्यार तो मनीस बदलना. परत परत त्योच चुकी करता. परत परत सांगलेलें आमचे उरफाटें वेता आनी आमचीं उतरां उमत्या कोळशार उदक अशें जाता. तेन्ना कितें? आमचें काम करचें आसा तें आमी करप. उरलेलो ताचो निखाळ वो ताचो परिणाम आमचेर धरलेलो ना, तें देव पळयतलो. म्हणटच म्हजो कायदो हांव सांगपाचो आसा तो करतां आनी देव उरलेलें काम करतलो म्हणून हांव ताचेर बाबाड दवरतां. सारकी ती वाट आमी तांकां दाखयता काय असल्या मनशाक हो प्रश्न दर एकल्याक आमकां करया. बाबडीनो, आमी जायते वाचता, पळयता आनी आमकां मनशाक चिंतूंक देवान गिन्यान दिल्लें आसा. ताका लागून संवसारांत आमी कितें करता पळय तें देव म्हणटा स्वर्गार बांदलोलें जातलें. कसलीय वस्त ती जावं, दोयाळ काळीज आमचें दुसऱ्या सगळें दाखयता तेन्ना, हुस्को दुसऱ्या सगळें दाखयता तेन्ना, हो बरें उतर दिता तेन्ना, एक आंसो दुसऱ्यांक दिता तेन्ना, म्हज्या हातांनी दुसऱ्यांक आदार करता तेन्ना, एकतांक हांव दुसऱ्या पासत चलता तेन्ना, ह्या सगल्याक आमकां मजुरी आसा म्हणून देव आमचे लागीं सांगता. तशें जाल्यार आयज आमी कितें करूंक जाता हो प्रश्न दर एकल्याक आमकां म्हज्यान दुसऱ्या पासत कितें करूं येता. पयले सुवातेर म्हाका जबाबदारी दुसऱ्या सगळें, दुसरे प्रश्न म्हज्यान दुसऱ्या पासत कितें करूं येता. आनी तिसरे सुवातेर अभावाट धरूंक जें कितें हांव करतां ताची देव म्हाका सर्गीच्या राज्यान मजुरी दितलो. हेंच मौन दर एकल्याक आमकां मागुया. उबी रावया. आमचो बाबाट सुबे माजार उचारुया. सत मानता देवाक, सत पयलेदार बापा, सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रुसारा आणि जेजू ख्रिस्ता जगलाच पुताच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गोड समावलो आगवान बरे ताय जन्मलो वासुराने सुचले तो गुसाय सोडलो तो मेळ्ळो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गपुराच्या बापाच्या उज्याक बसला तुवें तायची येतलो सतमाता पवित्र आत्म्यान कतलेक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पदकाचे बसोने कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमी संवसारांत देवाक जायते भाशेन वस्तू करूंक भोव आवड. त्यो आमी ताच्याच आदारान करूंक शकता. थोडी मागणी त्याच देवा मुखार ह्या वेळार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना बोगसणेच्या आनी समजिकायेचे नमुने सावन तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस्त पिडे कालार पिडेवतांक फावो तो इलाज मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजे वता सगळें मोगान वागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टावतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलेल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण
बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरभोवती जायतीं जाणां घडये वायट जिवीत जियेता. तांकां चिडकावपाचो हो वावर भियेन आसतना आनी लोजे नासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोसुर्गींचे बापा, खंय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. सुर्गींच्या राज्यांत तेवे एकठांय करूंक ह्याच संवसारांत आमकां असलें मोन आनी काळीज फावो कर, जाचे वरवीं आमी दुसऱ्याच्यो गरजो ओळखून घेता आनी तांकां पावता तेन्ना असलेच तेवे आमकांय आमी एकठांय करता म्हूण जाणा जावन आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोमने वेल्यार गीत घेवया. C17 पेज 35. C17. मोशा बाबा बडीनो मोशा तुमचे बलिदान सर पवित्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पेजेच्या वाग सर्वेस्वर मानून घेव. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीत्वाने आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Shall
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बावार्थाचो गुठ परगटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी अजिविताचो उणो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कितें भाशेन आयज वाडदीस संभ्रमतले सगळे आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन दोन मृत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन आमच्या जिविताचेर अधिकार आसा तेच भाशेन दुसऱ्याच्या जिविताचेर आमकां जबाबदारी आसा हें ओळखून घेवन आमकां आदारान करपा आमचो वावर करूंक देवाचो आदार जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळें करून दिनाकाय वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजमुर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तरी मजगतीराचे म्हाका खावना पूण तुज्या एका कितरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार गीत घेवया. D22 पेज 59. D22. स्वामी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. भोगोर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमळीक मांस रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोळ काडून आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा बिडिंदो, देख करून म्हज्या नेरूलच्या बाबा बिडिंदो, आमी ह्या दिसांनी सायबीण मांयच्या जल्माचे परबेची तयारी करता. आनी त्याच दिसा 8 तारखेर सायबीण मांयचो हो जल्म दीस मनयतना आमच्या आवयांचोय दीस पाळटा. देखूच म्हजें सांगणें भुरग्यांक
हो दीस आवयांक आमी एक स्पेशल डे करुया. जायते बसांनी आमचो मोग आमच्या आवय सगळें दाखोवं येता. पयले सुवातेर तांचे पासत मागप देवा लागीं. जायते त्याग जे आवय आमच्यो करता, ज्यो आमकां खबर पर्यनासतना भुरग्यांक ह्या तांच्या त्यागां खातीर देवाक दिन वाचून आनी तांचे पासत मागप. दुसरें म्हणल्यार कशेय ना कशे भाशेन हो मोग आमी कोन्यांतल्यान दाखोवंक, ती सांगता तें आयकूंक, वो तांचे पासत त्या दिसा उदी करून कितेंय तरी नवेंपण करूंक, कसली आमचे लागीं देवान दिल्ले गूण उजार करून उपयोग करून ह्या आवय सवय आमचो हुस्को दाखोवंक ह्या दिसा आमी करुया. तेच बरोबर भुरग्यां लागीं मागलेलें कोणें तर कार्डां तुमी आवय पासत केलें जाल्यार ताचो फोटो आज सांजे पर्यंत म्हज्या मोबायलाचेर पाठोवंक. हो कार्ड घेवन एक फोटो आनी तुमच्या गोरेब्या हो फामिली सांगाता एक फोटो हो मोबायलाचेर आयज पर्यंत सांजे पर्यंत म्हाका पाठोवंक. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपुद्दा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडपकार. शेवटाक गीत घेवया. आमी सायबीन मांचे नव्यान करुया. आमच्यो गरजो सायबीन माय मुखार दवरुया. देवाच्या पवित्र तेंपला आनी जाणवायेच्या ठिकाणां तुका नोमान. कोराराची आर्क पेट भांगारान बांदलेली तशीच देवान तुका सगळे कृपेन आनी अविनाशीपणान शृंगायल्या. अंकवारी माई मूळ पातका विणें संभवलेले आमी आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा आमचे कुडी सांगाता वैभवी जावंक आमकां तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर. सासणेक उजवाडान आमच्यो काळोखी वाटो प्रकाशान भरून हे तरेन आमी उठून सालामती आमच्या ठिकाणार पावूं. आम्हा तुज्या भुरग्यांक तुज्या देवपुतान कुर्सार आसतना तुज्या हातान घातलेली आमचे भोव मोगाळ माये आमकां सांबाळ. आमच्या आत्म्यांक गरज त्यो वस्तू आमकां मेळून घे आनी आमकां बरे भलायकेंत सांबाळ. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. F20 पेज 95. F20.